नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि प्रचार सुरू जाला वेगवेगळ्या पक्षांचो. सो आयज आमचो विशय तोच आसा की प्रचार कसो चल्ला, कोण प्रचाराक कमी पडटा आनी कोण प्रचाराक फुडें आसा. आज आमी ही डिबेट शूट करतात तो मेरेन तरी काँग्रेसीचे उमेदवार जाहीर जाल्ले नात. घडये ही टॅलिकास्ट जाता तेन्ना जाहीर जाल्ले आसूये, पण उमेदवार आनी प्रचार ह्या गजालींचोय खरेंच संबंध आसा काय कितें? काय पक्ष प्रचार करपाक शकता, उमेदवार मागीर जाहीर करपाक शकता. ह्या विशयांचेर आमी आज उलयतात. 4 मानेस आसा स्टुडियो भितर. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी एडवोकेट यतीश नायक, गोंयांतले नामनेचे आनी ज्येश्ठ पत्रकार गुरुदास बाब सावळ. तिसरे आसात आरजीचे फुडारी म्हजे बरोबर अजय खोलकार. आनी चवथे आसात म्हणजे काँग्रेसीचे फुडारी प्रदीप बाब नायक. आनी हांव सावळ बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. सावळ बाब, आमी आतां वन बाय वन या आनी आमी सुरवात आरजी वेल्यान करया. आरजीन 2 भुमिका घेतल्यात आपल्या प्रचारा भितर. आमी बाकीच्याय पक्षांक ताजे विचार हें करया. मनोज परब उत्तरेक, तांचे दक्षिणेक दुसरे उमेदवार आसात. आनी एक ते भुमिका घेतात की आमी मायग्रंट एरिया भितर वचून मत मागची नात, आमी गोंयकारां म्हऱ्यान वचून मत मागतले. आनी अजय बाब तर इतली सांगतात की लोक तांकां भोंवपाची, बीजेपी एक वटेच्यान भिवपाची गरज ना म्हणटा. हांगा अजय बाब म्हाका भोंवपाची गरज ना म्हणून सांगता, अशें लोक सांगता म्हण आमकां. How do you see RG's campaign or agenda shaping up? नाही, उत्तर गोंयचो कॅन्डिडेट पळय आहा न्ही, तो आमचे कॉलनीन येवन गेला ऑलरेडी. ताजो जाहीरनामो म्हजे कडेन पर्सनली पावला. ओके. आनी म्हणजे म्हाका खात्री आसा की तो सगळ्यांक पावला आसतलोच पळय परिसर. म्हणजे त्यामुळे तांचें काम चाललां हें मान्य आहा. फक्त एकच गोश्ट कितें जाल्या की लोकसभा निवडणूक जिखपाक किमान आतां सद्याच्या हिशोबान किमान 2 लाख मतां मेळोंक जाय. 2 लाख मतां मेळप हें सादें काम, सोपें काम न्ही. तांची जी भुमिका आहा की मायग्रंट जे भायले लोक आहा त्यांची मतां मागप ना. कारण गोंयांत आतां कितें जालां की जवळ जवळ 50% मातशे थोडे मायसूस म्हटल्यार सुद्दां मायग्रंट लोक आसात जे दोज आर कम टू गोवा आफ्टर लिबरेशन. ह्या लोकांक जर तुवें कुशीक दवरले आनी उरलेले लोक तुजे आसा पळय तांची तुवें मतां मागल्यार तो कितली मतां पडटली. आनी सगळ्यान गोंयांत कितें जालां, आमी सगळे जाणात की सगळ्यान व्हडली पार्टी म्हणटा ती पयशान म्हण आनी कित्यान म्हण सत्ता म्हण BJP आसा. तेजे फाटल्यान आतां काँग्रेसी कामाक लागतली. काँग्रेस कडेन बरे कॅन्डिडेट आसात. ह्या 2 मातब्बर कॅन्डिडेट कडेन आरजी पार्टीचो कॅन्डिडेट पळय आहा तो म्हणजे इवन सगळे विचार करून आल्या तो खंय पावतलो म्हाका दिवपा पडटा. आनी 2 लाख मतां जर मेळना न्ही त्या सगळे प्रयत्न तांचे वाया वतले. त्यामुळे जर तांकां निवडून येवपाचें आसत, खरोखर इच्छा आसत, तांचे प्रयत्न चालल्यात, तर तांच्यांनी मायग्रंट जे लोक मतदार आहा तांचे कडेन तांचे म्हऱ्यान वचचेच पडटलें. ओके, व्हेरी या इंटरेस्टिंग. अजय बाब, हांव तुमचे म्हऱ्यान एंडाक येता ऑन दीस रावंड, कारण तुमचेर चर्चा जाल्ल्या. प्रदीप बाब, तुमकां आरजीचो कितलो थ्रेट दिसता? कारण सडनली हें ट्रायंग्युलर जालां. आतां कोणी फाल्यां अपक्ष फॉर्म भरतलो, ताका त्या अपक्षाक कोण उबी करतलो, कोण फाटीं घेवपा लायतलो, ही वेगळी गजाल. बट सडनली दीस बॅटल हॅज बिकम ट्रायंग्युलर. तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन कितें म्हणून पळयतात? थ्रेट म्हणून पळयतात, चॅलेंजर म्हणून पळयतात, कितें म्हणून पळयतात? रेव्होल्युशनरी गोवराक आमी स्पॉयलर म्हणून पळयतात. इन प्लेन वर्ड्स. तुमी लक्षात घेयात की जशें आतां सावळबाबान सांगलां तशें जवळ जवळ 50% लोक गोंयचे जे पॉप्युलेशन आसा ते मायग्रंट आसा. फक्त टायम वेरी जाता. एक 10% हल्लीचे आसतले, पण जवळ जवळ 40% आर सेटल्ड हियर, तांच्या सेकंड जनरेशनाक आसा. बट दे आर ऑल्सो मायग्रंट. सो जेन्ना हे लोक आनी विविध भागांतले आसा देशांतले, हे लोक एखाद्या रिजनल पार्टीचेर कशे विश्वास धरतले? नंबर 1. आनी हांचे आरजीचे बेजूच अशी आसा की जे पळय नॉन गोवन जे आसा, जे हांगा मायग्रेट जाल्यात, तांकां ते विरोध करतात. सो हाव डू दे एक्सपेक्ट टू वीन? सो आय वूड क्लासिफाय आरजी in this particular case are as spoilers. They are here to spoil the whole game. Okay. Spoil for whom? Spoil for you or spoil for BJP? Spoil for us. Spoil for Congress. Yes, okay. spoil okay. for Congress. Spoilers for Congress. Spoilers for Congress. यतीश बाब, तुम्ही आरजी कडेन, कारण तुमच्या पयलीं कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपी ते, आनी दक्षिणे भितर तर तांचो उमेदवार आसा, आनी उत्तरे भितर तर स्वता मनोज परब कॉन्टेस्ट करतात. But people want to see Honorable Prime Minister Modi ji back in office. This is the reality. सो एक गोष्ट लक्षात धरपाक जाय की प्रायम मिनिस्टराचो जो अजेंडा आसा विकसीत भारत, वो विकसीत भारताचो एजेंडा
घेऊन जो प्रायम मिनिस्टर मुखार सरला, अख्खे कॅबिनेट मुखार सरला आणि भारतीय जनता पार्टीची प्रॉमिस आसा लोकांक, देशवासियांक, ती प्रॉमिस लोकांनी ब्रोच केल्या. पीपल वॉन्ट इंडिया as a very developed country in the committee of world nations. People want to see the country progress economically, in all human indices. People want a more developed country. आणि हे प्रायम मिनिस्टराचे धोरण आहा. तुम्ही पण So RG कडे basically कशी पळयतात? ना पळय लक्षात घे. हय. People want to see BJP back in office with honorable prime minister back in office. आणि म्हणून this election is an election because election to elect Prime Minister Modi ji by the people as they view it. They want the leadership which has promised to deliver India as a superpower. So म्हणून पार्टी आता डेमोक्रेसीन खूप पार्ट्यो असता, त्यो पार्ट्यो इलेक्शनाकूय कॉन्टेस्ट करता, त्या पार्ट्यांक लोक कशे तरेन आपणायता भायर येता हे सगळ्या लोकांनी पळयलां. सो ताजेर I should not talk much beyond what is required. All I can tell you is that BJP in both the seats will win handsomely because people want to see Prime Minister Modi back in office. अजय बाब, दोन्ही गजाली एक म्हळ्यार ते तर म्हणटात की तुम्ही स्पॉयलर्स की मायग्रंटांची मत घेनासतना आम्ही निवडणूक लढयता म्हणप, हाजोच अर्थ तुम्ही स्पॉयलर्स, तुम्ही जिखपाक अशें शकतात. हाव विल यू हॅव द क्वांटम ऑफ वोट्स, हो पयलो प्रश्न. दुसरी तर तुगेले यतीश बाब म्हणटात की लोक विकसीत भारत ह्या दिशेन वचून आनी कोणा कडेन पळोवचेच ना म्हणटाय. पयलीं हांव थोडे फिगर्स दिता की सरांनी सांगला की 50% मायग्रंट्स आसा, जिसले आमकां खबर आहा की नॉर्थान तरी 5,77,000 वोटर्स आसा आनी 850च्या वयर बुथ्स आसा. ओके, तितूंतले आमी फिल्टर केला तर ते 50 एक सुमार ते मायग्रंट्स आहा आनी 70 ते 80,000 सुमार ते मायग्रंट वोटर आसा. म्हणजे 5 लाखांतले 2 लाख सरांनी सांगला की 2 लाख जिखता. सो 5 लाखाचे गोंयकारांक आमी टार्गेट केले. 5 लाख ते गोंयकार आहा, तितूंतले 2 लाख आमी ते पळयता. अशें न्ही की सगळेच 50 म्हणजे 5 लाखांतले 3 लाखूच तुजे मायग्रंट तशें ना ते, तशें कॅल्क्युलेशन ना. फॉर एक्झाम्पल इंदिरानगरचे 30 चिमला सांताक्रूजचे 30,000 वोटर आसा, तितूंतले 5 का 6 कार्ड इंदिरानगर झोपडपट्टीन पडटा, तितूंतले 5,000 ते वोटर आसा. बाकीचे 25,000 गोंयकार आहा न्हू, तांकां आमी वयता मेळपाक. सो हे 50% फॉर्म्युला खंयसून हाडला तर म्हाका तरी खबर ना. आनी दोनूय पार्ट्यांक लोक विटलेला, काँग्रेसीकूय विटलेला आनी एका BJPक विटलेला. सो आमी पळयता कितें की हे फावटी BJP वर्सीस RG जातली. नॉर्थान तरी डायरेक्ट फावटा आनी सावथान तरी स्पॉयलर म्हणटा. स्पॉयलरूच जाले ना. स्पॉयलर तेंच्याच गिरीशान सांगला. गिरीशान कितें सांगला ते हेंचे स्पोक्सर कन्फर्म करचे. गिरीशान कितें सांगला, एल्विसान सांगला. एल्विसान हेवूय सांगला की डोर टू डोर आपल्याक तिकेट मेळना जाल्यार आपूण डोर टू डोर वचून सांगतलो की आपल्याक कित्याक मेळूंक ना थंयसर. तसो विराटूचो आपलो ग्रुप चालू आसा. सो आनी ते म्हणटा इंडिया अलायन्स. इंडियाच्या अलायन्साची आतां आम आदमीचो पार्टीचो तो आसा कोण तो MLA आसा वेंझी, तो आपले बॅनर लावन काडटा. थंयसर काँग्रेसीचो राहुल गांधीचो फोटो ना. काँग्रेसीचो तुमकां खबर आहा जेन्ना काँग्रेसीचो टिकेट आसता हात थंयसर सिंबल ना, तो आपले करता. सो हेंचेच भितर सारकें ना. सो आमकां स्पॉयलर म्हणपाची तरी हेंच्यांनी तितली हिम्मत करपाची ना. इतली एकूच गॅरंटी हितून एकूच कळटा की हे इलेक्शन RG वर्सीस BJP. आनी एक क्लॅरिफाय करता की BJP म्हणटा की 1 लाख मतांनी ते जिखतले नॉर्थ गोवा आनी 60,000 ते सावथ गोवा जिखतले. जाल्यार ते भोंवता कित्याक? इतले तळमळटा कित्याक? भाऊ इतलो तळमळटा कित्याक वचून? आनी भाऊ तो तुमकां खबर आहा, तुमकां घरा बसून तिच्यान जिखोंक जालें इलेक्शन. भाऊ हे आर्जीक बिला, भाऊ नॉर्थान सारखे आर्जीक बिला. फॉर एक्झाम्पल तुका सांगता काल कितें जालें. काल कोरगांव देवळान मिटींग आसली. देवळान प्रचार करूंक मेळना, कॅम्पेनिंग करूंक मेळना. कित्याक तो अनऑर्गनायज मिटींग करता? कित्याक काल परत चिमला पंचायतीन वचून मिटींग करपाक लागलो, पंचायतीच्या कॅबिनान वचून प्रचार करपाक लागलो. कशें लुपोन कित्याक करता? आनी तितून तो चार्ट येता पळय, तितून ते कितें म्हणटा की मिटींग कॉर्नर मिटींग एट रेजिडेंट A, कॉर्नर मिटींग एट रेजिडेंट B, कॉर्नर मिटींग एट रेजिडेंट B. पूण घराघरान मिटींग घेता म्हणजे लोकांक फेस करपाची ताकदूच ना. इतलो टॉयमट. आनी पळय आनी हांगा पळय हांगसर शिरसाय इन्सिडंट जालो तेन्ना ताका क्वेश्चन केले. मागीर थंयसर कोरगांव तो जॉबांचे मोपाचे रिलेटेड, जॉबा रिलेटेड, टॅक्स रिलेटेड क्वेश्चन मार्क केले. आनी सावथाचे तर तुका विचारपाचीच ना. पयर ती मडकय गेली. मात उंदीर लोकांक त्रास जाता. रातचे तांकां कोळशी बायलांक नाल्यार आईंक आमच्या काकींक आमच्या कोळशीचें उदक घेवन वयचें पडटा. तिंका लोकांक ती कित्याक मेळोंक ना? तुम्ही म्हणतात की बीजेपीचे कार्यकर्ते सुद्धा खुश नात म्हणून. कार्यकर्ते खुश ना म्हणून कार्लोस आल्मेदाक असले म्हणून जे बीजेपीच्या अगेन्स्ट वावरला तसले लोकांक घेवपाक सोदता हे. आनी आतां उत्पलाक घेवंक सोदता जे बीजेपीच्या अगेन्स्ट वावरला, आनी आतां पार्सेकराक घेवंक सोदता जे बीजेपीच्या अगेन्स्ट वावरला.
हांव बीजेपीच्या वता या यतीश हांव बीजेपीच घेता वता आनी मागीर तूं सामकें एक होलसेल सगळ्यांक रिस्पॉन्ड कर. यतीश बाब तुमचे मरे वच्चे पयलीं हांव सावळो बाब मरे वता. आमकां सारकें काँग्रेस लास्ट घेवया, आमकां अजयान व्हरून सारकें बीजेपीचेर सोडल्यात. सो आतां तुमी सांगात तुमकां अजयान रेज केल्या ते मुद्दे पडटात काय तुमकां बीजेपी आज एब्सोल्युटली कमांडिंग पोजिशना भितर दिसता? न्ही आयज जी परिस्थिती आसा पळय हय ती पळयत जाल्यार म्हाका अजयाच्या व्हडले तातूंत ताचे लोक तांचे आसात ना अशें न्ही, पण तांची जी शक्ती आसा न्ही ती खूब कमी पडटली. शेवटी 2 लाख मतां मेळत तर ते जेवता आनी ताणें सांगूं मागीर कितें आसूं तें गोंयांत जे बिगर गोमंतकीय म्हणटा पळय आमी आतां कोणाक म्हणपाक प्रस्न येतलो हाजी व्याख्या ठेवची पडटली मागीर. हय बिगर गोमंतकी कोण तो? हय कारण जे लोक 1964 आयल्या 65 आयल्या इवन आफ्टर 1962 आयल्या तांकां जर ते मानना आसत जाल्यार मागीर कितें आज जे फाल्यां काल पयर आयल्यांक कितें मानतात तुमी भायले म्हणून. पण म्हाका सर एक सांगात ते जे सांगतात की भाऊक तुगेलो प्रचार करतना लोक प्रश्न विचारता म्हणून किंवा सावथाक कॅन्डिडेटा विशीं प्रश्न उपस्थित करता, हे चॅलेंजीस बीजेपी मुखार आसा अशें दिसता तुमकां? न्ही लोक विचार करतलेच. आतां पब्लीक मिटींग आसता पळय थंय सगळ्या विचाराचे लोक असतात. सगळेच काय बीजेपीचे आसचे ना थंय. एखादो आजीचो मनीस आसूं शकता थंय म्हणजे छुपो ओपनली हे बॅनर लावन किंवा पोस्टर लावन न्ही. तर तशें घडटा. ताणें जर पळय तशें हातून जाल्लें पळय मडकय व्हडलो इश्यू जालो, पण तशें प्रश्न आनी ते घडलेच तें. आतां कितें जालें पळय इवन सगळ्या तुम्ही लोकांक कितें म्हणटा ताजो मतांचेर परिणाम पडचो ना? कांय प्रमाणात जातलोच न्ही. हां खंयच्याय मतांत आतां जे आतां पेडण्यात आमी केले जायत पेडण्या स्ट्रॉंग होल्ड हे पळय इट वॉज MG पार्टी. हय आतां तो BJP जाला, पण थंय सुद्दां BJPक प्रश्न करपी लोक आसात. ताचे कांय प्रश्न आहा पळय मोपा विमानतळ प्रश्न आहा, आमच्या गांवांतलो खाजने ह्या गांवांतलो प्रश्न आहा कारण थंय मोपा विमानतळ सगळें उदक थंय येता आमचो गांव बुडटा. तेन्ना ते लोक विचारतलेच न्ही. तेंच्यांनी प्रयत्न केले सरकार म्हणटा आमी प्रयत्न करता किंवा करतले म्हणून, म्हणजे अजून काम जावंक ना. त्यामुळे हे प्रश्न विचारप सहज आहा ते तातूंत व्हडलेशें कांय न्ही. प्रदीप बाब तुम्ही सांगात कारण तुमकां सद्याक एक परिस्थिती अशी जाल्या की ऑल्दो जरी फाल्यां तुमी प्रायमरी ओपोजिशन जरी म्हळें तरी आज बीजेपीचो प्रचार ज्या लेवलाचेर आसा आनी तुमचो प्रचार ज्या लेवलाचेर आसा हो फरक लोकांक सरळ दिसता. डेफिनेटली हातूंत कांयच फरक ना. लक्षांत घ्या की हातूंत 2 रुलींग आनी ओपोजिशन हे दोनूच फॅक्शन म्हणजे दोनूच पार्टी भितर हे इलेक्शन जाता नॅशनलाचें. बाकीचे आरजी बिरजी आसा म्हणटा ते एज आय ऑलरेडी टोल्ड दे एक्ट एज स्पॉयलर्स. लोक सुद्दां विचार करता आसतना एक तर हे सायडीक रावतले नाल्यार एक तर ह्या सायडीक रावतले. आतां स्टॅटिस्टिक्साचे जाल्यार आमी पळयत जाल्यार इट इज क्लियर फ्रॉम लास्ट सेवरल इलेक्शन की बीजेपी ही 30% आसपासूच उरता. उरिल्ले 70-72% अथवा 67% सुमार जे आसा ते बीजेपीच्या विरोधान उरता. आनी आमचो एटेम्प्ट आशिल्लो कितें की ह्या जे 60-70 जे 67% जे बीजेपीच्या विरोधान आसा ते देशभर तांकां एकत्र करप हो आमचो इंटेंट आशिल्लो आनी तातूंत आमी सक्सेसफूल जाल्यात. आतां अजय बाब म्हणटा त्या प्रमाणे विराटो एक कडेन काम करता आनी कोण काम करता हें चुकीचें आसा. सगळे पक्षाचें काम करता. पर्सनल एस्पिरेशन आसप आपल्याक तिकेट मेळपाक लागून विचार करप इट इज क्वायट नॅचरल. गिरीशान कितें सांगलें तें मातशें म्हजें सोंपोवना. या तर सगळे कॅन्डिडेट आमचे ब्लॉक्स आमचे सगळे ऑफिस बेरर्स हे म्हणजे आनी गेल्या असेंब्लीचे आमचे जे कॅन्डिडेट जे आशिल्ले हे सगळे आपल्या परीन ग्रावंड वर्काचेर गेले जवळ जवळ 7 ते 8 म्हयने व्यवस्थीत काम करतात. आतां मिडिया आनी ही आमच्या बाजूक नासल्या कारणान हे अशें न्ही पूण खंय तरी आमकां थोडीशी कवरेज कमी मेळटा. इट इज आमच्या भितरूच इतली चुरस जाल्या की वोकाय तो आनी प्लस आतां सिच्युएशन चेंज जाला. एक बायल मनीस जी राजकारणांत नाशिल्ली आनी एक कॅपिटलिस्ट लक्षांत घेयात कॉमन मनशा कडेन जाचो संबंध ना राजकारणा कडेन तर काडीचो संबंध ना इतले वर्सां हांगा 30 वर्सां पक्षा खातीर कोणी जावं तो भाजपाचो जावं पक्ष तो काँग्रेसचो पक्ष जावं कार्यकर्ते अक्षरशः मरून काम केल्ले हांकां सगळ्यांक डावलून जेन्ना एक कॅपिटलिस्ट मनीस तो बायल मनीस एक कॅन्डिडेट म्हणून दिता जाका कॉमन मनशाचे पल्सूच खबर आसची ना
हे एक मोठे आणि ताका आमचो यतीश बाब डिफेंड करता. आतां यतीश बाब माराकच होता स्ट्रेट. यतीश बाब पळय ताणी आतां सारको म्हाका तुमचेर हाडलो. हे डिबेट सारकें बरें चल्लां. हांव ज्या मुद्द्यांचेर वचपाक सोदतां ताजेर म्हाका पॅनलिस्टूच व्हरतात आनी तुमी म्हाका येदोसान सांगलें की आय वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड म्हणून. नाव यू रिस्पॉन्ड. See, RG gentleman, what he spoke confirms one thing, and that is a validation of BJP's high intensity campaign. तो कितें म्हणटा की घराघरान म्हणटा बीजेपीच्यो मिटिंगो चलता. म्हणजे अंडरस्टँड जा, बीजेपीक जनसंपर्क जो असता पळय तो इलेक्शना पुरतो नासता. कंटिन्युअस पार्टीचें ऑर्गनायझेशन काम चालू असता ऑर्गनायझेशन, आणि इलेक्शन म्हणटकच ते इंटेन्सिटी आनी वाडटा. सो तातूंत तुवें लक्षांत धरपाक जाय की बीजेपीचें काम मंडळाचेर आनी बुथाचेर दर कंटिन्युअसली काम चालू आहा, आनी मॅक्सिमम मिटिंगो जितल्यो घेवंक शकता तितल्योय प्रत्येक गांवांनी, म्हणजे कितें आउटरीच प्रत्येक मतदारा म्हणसर बीजेपी पावूंक सोदता, यतीश बाब ते कॉन्टॅक्ट करूंक म्हणटात की सोदता. उत्तरेक तुमचे उमेदवाराक वत प्रश्न ना, विचारतात. कशें आसा दक्षिणेक ते प्रदीप बाब I'll म्हणटात come to it. I'll come to it. कॅपिटलिस्ट I'll come to it. आउट ऑफ द वे वचून पळय उमेदवार दिलो. प्रमोद कितें आसा हय, न्ही, हय. वन थिंग आय कॅन टेल यू, मॅडम डेम्पोचेर उलयले पळय, हांव तुका एक सांगता, मॅडम डेम्पो सोशल लायफान, एज्युकेशनाच्या लायफान, तांचो स्पोर्ट्साच्या संदर्भान कनेक्ट जो आसा तो सर्वसामान्य लोकां कडेन आसा. लक्षांत घेया, ती बीजेपीची मेंबर आशिल्ली. बीजेपीच्या खुबशा कार्यांनी महिलांच्या संदर्भात आसत, बाकीच्या सोशल एक्टिविटीजान आसत, तांचो रोल आशिल्लो. आतां तो कोणाक जर दिश्टी पडना तांकां जाल्यार आय कॅनॉट हेल्प, ते तांचो प्रॉब्लेम तो. आनी एक उलोवंक सोदता हांव हय, quickly. की पार्लमेंटरी इलेक्शना तुम्ही मुद्दम वोटिंग पर्सेंटेज काढा, बीजेपीची वोटिंग पर्सेंट हाय आसता सगळ्यांकून. आणि लक्षांत घे, ह्या इलेक्शनाक बीजेपी तुवें सगळ्यांक चान्स दिलो, म्हाका उलोवंक दी. हय, दिलाच न्ही तुका. बीजेपीचो आनी कितें? बीजेपीची वोटिंग पर्सेंटेज जी आसा उत्तरेक आनी दक्षिणेक, तुका एकूच सांगता, मॅसिव हँडसम लिडान दोनूय सिटां जिखतली. Okay. आनी तुका एक सांगता, हय. ते ज्या तरेन पळय मॅडम डेम्पोशे उलयता, तुका एकूच कळटा की द कॅन्डिडेचर हॅज कंप्लिटली तांकां आबूज केल्या. कित्याक तांचे सगळी जमनी पोंची माती गेल्या. Okay. तांकां कितें करप तें कळना. Okay. आणि एक सांगता तुका, एकूच एक सांगता सांगता, म्हणल्यार ना खूब ना, सांगता. हांव एकूच सांगता की भारतीय जनता पार्टीचो जनसंपर्क जो आसा पळय तो तांच्या भशेन जनसंपर्क नासता इलेक्शनाच्या टायमार. ओके. तो कंटिन्युअस कंटिन्युअस असता. असता. ते ओके. जांकां सावळबाब आता ह्या जेन्ना आमी लास्ट पक्ष उरतो काँग्रेस, आता आमी काँग्रेसीचेर या. तुमकां जेन्ना आज काँग्रेसीचे तुमी प्रॉस्पेक्ट्स पळयता, डू यू थिंक आरजी जशें म्हणटा की काँग्रेसीन अशी वागिल्ल्यान तुगेले इट वील बी बिटवीन आरजी एंड बीजेपी म्हणटा ते, काय तुमकां दिसता की एकदा काँग्रेसीचे उमेदवार जाहीर जातकीर आपुणशेच तातूंत भितर चैतन्य येतले, काय परत गटबाजी सुरू जातली? नाही, आम्ही जर गोव्याचं राजकारण पळयलें न्ही, तर लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंत काँग्रेस बीजेपी आयल्या, एकदा एमजे आयल्या, दोनदा एमजे आयल्या आणि एकदा UDP आयल्या, चर्चा जाले मग. त्यामुळे पण ह्या वेळाचे जे निवडणूक जाता पळय, ही निवडणूक भाजपान अशा पद्धतीन प्रचार चालू केला की दुसरो पक्ष आनी कोण आसचोच ना, काँग्रेस मुक्त भारत आनी कितें मुक्त भारत अशेंचे विशयान चल्ला. आनी त्या दिशेचे प्रयत्न चालू आसा. आनी विरोधी पक्ष पळय आहा न्ही, तांचे जे कितें घडामोडी आसात, आतां पश्चिम बंगालचे पळय ममता बॅनर्जी आहा, बिहाराचो प्रॉब्लेम आहा, ओडिसाचो प्रॉब्लेम आहा, हे सगळे पळयलें जाल्यार बीजेपीचे चान्सीस ऑल इंडिया लेवलचेर पळय आहा न्ही ते बरे आसात. पण गोंयांत कितें जाता की गोंयांत काँग्रेस पक्ष खंय नासता. फाटली निवडणूक सुद्दां सावथ गोवा जेन्ना रावल्लो पळय, सार्डीन रावल्लो, तेन्ना लोक म्हणटात आतां गेले सीट गेलो म्हण, पण म्हणजे बीजेपी येतली अशी म्हण. पण अकस्मात वातावरण बदललें. सार्डीन तो सामको बेफिकीर आशिल्लो पळय कितलींशीं वर्सां, ताका स्वता खात्री नासता आपलो निवडून येतलो म्हणून, तो निवडून आयलो. तसो गोंयांत काँग्रेस इज अ सेकंड पार्टी. आनी जेन्ना निवडणुकीत ढोलार बडी पडटा पळय, तशे लोक जेन्ना लोक नाचूंक लागतात, नॉमिनेशनाचेर बडी पडटकीर म्हणटा तुमी. कॅन्डिडेट जाहीर जालो, फॉर्म भरलो आनी विड्रॉवल टायम सोंपलो 19-20 तारखेर. अकस्मात सारको तो हत्ती उबो रावतलो. काँग्रेसचे जे पळय वोटर्स आहात, कार्यकर्ते आहात पळय, शेवटी म्हणटा आमकां BJP नाका,
आमी ओके. आनी व्हडले कितें तेंचे अलायन्स पार्टनर करता कितें जेन्ना इंडिया अलायन्स म्हणटा आनी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला जाल्यार कॅम्पेन काँग्रेसीच्या सिंबलाचेरच जावपाक जाय. तो वेंदी सेपरेट करता कॅम्पेन, तितून क्रूज नासता आनी तेंचो प्रेसिडेंट आसता अमित पालेकर, तो दिसत ना, तेणी लीड करपाक जाय आशिल्ली. सो अशी जी अलायन्साची जाला, सो आमकां तर ते कोणाक करता कित्याक करता स्पेशल कितें आयज तर न्यूज येयला की स्पेशल एक तुमकां सरप्रायज मेळटलो. सरप्रायजाची गरज ना, लोकांनी ऑलरेडी ठरयला की आमकां लोकांनी सांगला, जशें की पयलीं सांगलें तुमकां भोंवपाची गरज ना, आमी तुमच्या वांगडा आसा. दोनूय सीट लोकांनी चिंतला की आरजी जिखतले. आनी एक क्लॅरिफाय करता की जो श्रीपाद भाऊ म्हणटा की तिका मास कनेक्ट तो घराघरांनी कशी मिटींग करता, जो चार्ट तेंचो येता पळय, एका कॉन्स्टिट्युशन 4 घरांनी कॉर्नर मिटींग जाता, लुपोन मिटींग जाता. अरे गांवांत मिटींग धर मरे, वॉर्ड मिटींग धर मरे, व्हडले जर मास कनेक्ट आहा जाल्यार तूं मास लिडर आहा जाल्यार लोकांचे क्वेश्चन आन्सर करपाक तूं भिता कित्याक? हेजेर म्हाका आन्सर जाय. लोकांचे क्वेश्चन जाय जाल्यार हांव एकूच सांगूंक शकता की मॅक्सिमम लोकांक मेळप हे बरी गोष्ट इलेक्शन. कामुल्ले मिटींग आसली, लोक आमचे येयले ताका विचारपाक, ताका गणपती कसो उखलून येयलो रोखडोच 15 मिनटांनी. अशा तरेन जर उलयत विकसीत भारत म्हणटा, विकसीत गोंय म्हण लोक पळयता ते कितें आसा, जाता तितल्यो मिटिंगो घेतल्यो लोकांक मेळपाक. आतां इलेक्शनाक बरी गोष्ट, जाता तितल्या लोकांक मेळपाक जाय, ते मेळना तांचो प्रॉब्लेम. आमी जाता तितल्या लोकांक इलेक्शनाक मेळटा. तुमच्याच मरा येता. हाणें आमचो आरजी जेंटलमॅन अजय तो उलयलो कितें ते म्हाका कांय उलोवपाचें ना. तांकां पळोवनी कशें आसा न्ही, इलेक्शन म्हणल्यार एक सिस्टमॅटीक प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी खातीर. कसलो प्रोसेस? जाता तितल्या लोकांक मेळपाचो प्रोसेस, जाता तितल्या लोकां कडेन जनसंपर्क करून तांची मतां जिखपाचो प्रोसेस. उलोवनी न्ही म्हाका, उलोवनी कितें जालां न्ही प्रमोद, पळय लक्षांत घे, कितें जालां न्ही म्हाका पळय कशें आसा, विरोधकांचे आय कॅन अंडरस्टँड. कितें जालां न्ही, भारतीय जनता पार्टीची ज्या इंटेन्सिटीन मिटिंगो चल्ल्या पळय गांवांनी, त्यो तांचे करपाची कॅपॅसिटी ना, तांचे कडेन करूंक शकना, म्हणून ते अशें उलयता. कळ्ळें न्ही, तातूंत ते व्हडले घेवन बसपाचें ना. हांव म्हाका कंप्लीट करूं न्ही, म्हाका कंप्लीट करूं न्ही. ना ही एक बरी सिव्हिलायज्ड डिसेंट डिबेट, म्हणून म्हाका कंप्लीट करूं न्ही. सो हांव तुका एकूच म्हणूंक सोदतां की कंटिन्युअसली लोकांकडे जाता तितल्यो मिटिंगो करून पावप, म्हाका कळना ताचो प्रॉब्लेम कितें तो. बरें, म्हाका ताचो मुद्दोच कळना. ओके बरें. प्रदीप बाब, म्हाका एक गजाल सांगात. ते जे दोगी जाण आसात ते म्हणटात की आमगे जाले जाहीर आमगे प्रचार चालू आसा. डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लेम फॉर यू? नॉट ॲट ऑल. आमी ड्यू प्रिकॉशन घेता. लक्षात घ्या की सिच्युएशन बदलला आता. आमी सुद्दां जर रावले कित्याक, कारण नॉर्थाचो तांचो कॅन्डिडेट पळय, बीजेपी कितें उलोवं, पूण जो 5 वेळा श्रीपाद भाऊ जो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताका सुद्दां तिकेट दिवपाक जी पळय ओढाताण जाली, हातूंत तांचो फियर फॅक्टर दिसता. सावथाकूय पळयात, तांचे कितलेशे कॅन्डिडेट जे गेले 5-6 वर्सां काम करताले, अथवा अनेक बरे कार्यकर्ते आसतना, बरे कॅन्डिडेट मटेरियल आसतना एक आयात उमेदवार खंयचो तरी कॅपिटलिस्ट हाडप, हातूंतय एक फियर फॅक्टर दिसता. बडायो कितल्योय मारूं, ह्यो बडायो मारपाक काय ना, हांगा येवन मोठे कॅन्डिडेट केन्ना आनी सांगता न्ही. हय, आतां ह्या परिस्थितीनुसार सिच्युएशन बदलल्या कारणान टुडे वी आर इन अ बेटर पोझिशन टू डिसायड which candidate should be given. कारण वी कॅन काउंटर द सिच्युएशन टुडे. आणि थिंग्स आर ग्राउंड लेवलाचे फुल्ली इक्विप्ड टू द एक्सटेंट. आमचे जे पळय कोएलिशन पार्टीज आसा, जसो आमचो खोलकार बाब म्हणटा तशें ना. तें खोलकार बाब एखादो त्या पार्टीचो आम आदमीच्या पार्टीचो जो आमदार आसा तो हाताचे सिम्बॉल घेवन काम करचो ना न्ही. तो कॉन्स्टिट्युन्सीन वता, तो अलायन्स म्हणूनच वतलो आणि तो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन गेलो, आता खंय गेलो, प्रत्येक तांचे आपाचे मत तुमच्याच उमेदवारा मार म्हणून सांगतलो. अलायन्साकूच मत शेवटा अलायन्स. म्हजो वेळ सारको सोंपला, कंप्लिटली सोंपला. पण म्हाका दिसता आमी खूब खोलायेन प्रत्येक पक्षाची आतमेरेनची विस्कटावणी केल्या. अश्योच डिबेट्स आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. आयचे डिबेटींतले म्हाका दिसता एकच गजाल, बीजेपी म्हणटा की भिवपाची गरज ना. सद्याक म्हाका आरजी सांगता की तांकां लोक सांगतात भोंवपाची गरज ना. पण म्हाका दिसता एक गजाल आमी सगळे जाण मान्य करतात की काँग्रेसीन फायनली उमेदवार दिवपाची गरज आसा. ते बेगीन जातले इतलेंच मागता आनीक थांबता. यतीश बाब, सावळ बाब, अजय बाब, प्रदीप बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.